नमस्कारो कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे यशस्विनी कार्यक्रमाक आमगेल वीक्षकांक हांव सुमा आर मित्रा आत्मीय स्वागत करता। मनशांक कसले न्ही कसले साधन कोरका म्हूण दिसचे सहज तंतय कला साधन म्हळ्यार त्या एक देवता आराधन जावन आसा। कला साधनाक एक अग्रस्थान म्हूण सांगेत। साधन एक खंयचे वयाचे हंगुना प्रायजल्यांकय नृत्य शिक्षण दितली। कला साधकी श्रीमती प्रतीक्षा प्रभू आजी आमगेल संगात आसा। हांनी 6 वर्स दाखोवन 70 वर्स ताय प्रायजल्यांक नृत्य शिकयताची। प्रतीक्षा प्रभू तुमका आमगेल कार्यक्रमाक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। तशीची प्रतीक्षालय 2 जन स्टुडंट्स आमगेल संगात आसाची। या यशस्विनी कार्यक्रमाक त्यांनी भाग घेवचे आयल्याची। 70 वर्स प्रायेची गीता मल्ल्या आम्ही पुरजने तिका गीतक म्हणा पळयताची। ह्या कार्यक्रमाक तुमका स्वागत गीतक। ज्योती पै हांनी एक भायर वचून काम कोरनो या एक नृत्य शिकू का म्हणून एंगेलेगी प्रतीक्षालयगी येवन डान्स क्लासांनी सेरवलाची। तशी त्यांनी प्रतीक्षा स्टुडंट्स जावन आसाची। ज्योती पै तुमका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत। नमस्कार। आता मी प्रतीक्षा प्रभूले डान्साची पैयण कशी सूर जाली म्हणून तेंगेले उतरांनी ऐकूया। नृत्य म्हणले सता पुरजनाके भारी खुशी कसले इतले सान म्युझिक गॅलरेक नाचुव्या म्हूण दिसचे सहज। प्रतीक्षा आता तुम्ही या नृत्य केदन दकून करचक सूर केले? ये नृत्य एक 7 years बॅक हांव स्टार्ट केलें। मिगेल क्लास आसा उपासना क्लास म्हूण सांगून ताजें नांव। मिगेल दुवेक हांव एक डान्स क्लास आगलेले कान आमजालेल्यांक एक चेडूं ल्हान आसतना तांणी प्रत्येक एक्टिविटीजाक तांणी वचूका तंतू तांणी प्रत्येक पार्टिसिपेट करका म्हूण सांगून तशी मिगेल दुवेक हांव एक डान्स क्लास आगलें। डान्स क्लासाक घालतना जाल्यार तिका डान्सा इंट्रस्ट नाशिल्लें। तिका इंट्रस्ट ना जाल्यार थंय दुखून म्हाका एक डान्सा इंट्रस्ट स्टार्ट जाल्लें म्हणून। सो थंय दुखून हांव एक डान्स क्लास कोरका मिगेलें म्हूण सांगून आलोचन कर न्ही जाल्यार ते कशें की देवाल दयेन एक आयजीक उपासन म्हणल्यार डान्स क्लास एक देवान दिलेलें गिफ्ट म्हणून म्हणत हांवें। सो एक वतस। प्रतीक्षा तुम्ही सान आसतनाची डान्स शिकल्याची की तुमकां कोणी गुरू आसा की त्या विशयार आमकां सांगा पळया। ना एक इंटरेस्टिंग कहाणी म्हाका गुरू म्हणून कोणेय नाची। वय वा नाही आता भरतनाट्य दुसरे डान्स फॉर्म्स असता ते शिकून तांगेले गुरू म्हूण आसताचे पुरजनाक। आता तुम्ही गुरू ना म्हणल्यार म्हाका ते मस्त इंट्रस्ट जातस की गुरू नातील तुम्ही एक डान्स क्लास कशी सूर केला म्हणून याची आमगेले वीक्षकांकय दिसच्या पुरो गुरू नाईक इन डान्स क्लास कशी सूर केला म्हणून आता तुमगेल्या उतरांनी आमकां सांगा पळया। हांव एक स्कूल आमगेल स्कूल जाल्यार सुरतकल विद्यादायिनी स्कूलांतू ते हांव शिकता आसतना डान्स क्लास आशिल्ले जाल्यार आमगेल घरकडे ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आशिल्ले आमी तेगे जन चेडूं। सो घरकडे अन्नाक एक सदा मटा व्यारू मिगेल अम्मा NITK स्कूलाक टीचर त्या टायमारी मिगेल अम्माक आमकां कशें म्हळ्यार घरकड फीज दिवन शिकची तसलेक ताकत नाशिल्ले। तेदन त्या विद्यादायिनी स्कूलांतू 50 रुपीज आमकां फीज भरूंक आशिल्ले। आता 50 रुपीज नथिंग जाल्यार तेदन ते 50 रुपीज एक मस्त हॉर्ड विषय। मिगेल अम्माला म्हणलें हांवें म्हाका शिकू का डान्स म्हूण सांगून। अम्मा म्हणली ना कश्ट आसा सो ना जाय 50 रुपीज दिवची तितले जायना आमच्यान नाक ते म्हूण कसं डान्स शिकून तूं कसं करू असं म्हूण अम्मान एक तेदन मिगेलाक क्वेश्चन नेमगिलें नाका म्हणून जाल्यार आमगेल स्कूलाक कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक तुमकां आत्ताय तशीच एक पिरियड्स आसता 45 मिनिट्स पिरियड्स तशीची आमगेल स्कूलांतू PT पिरियडा वेळारीची हे डान्स क्लास जाता आशिल्ले। सो आमगेल ग्राउंड आशिल्ले ते ग्राउंडांतू डान्स क्लास जावचे एक रूम प्लस आमगेल ते खेळचे ते लागीं लागीं आसतना हांव एक दीस एक ग्राउंडार खेळना आशिल्ली जाल्यार ते खंय तो सर शिकयता थंय वचून विंडो ओपन करून हांव त्या सराक पळयत आशिल्ली। सो तेदन आमगेला दुडून आमकां शिकू जाय न्ही जाल्यार तेदन दुखून मिगेल भितर एक इंट्रस्ट आशिल्लें म्हूण म्हणत
आता मिगेल आम्मा म्हाका निमगीता सांगता शे तेद्दा हांव तुका घालका आशिल्ल नवे म्हूण सांगून तशें जावन म्हाका गुरू म्हूण कोणें ना जाल्यार त्या टायमार हांव ते सराक एक 2 वर्सां फॉलो केला जाल्यार कशें म्हूण म्हळ्यार सरान ते शिकोवचें हांव भायर राबून सर कसं सांगता ते मुवमेंट्स दोळ्या मुवमेंट्स जायत हातां मुवमेंट्स जायत घरकडेन पद दवरचे सो ते उडगास करचे तसं पुरो कोर मागीर ते सोडू गेल्ले हे मिगेल दुवेल निमित्ती थँक्स टू मिगेल दुवेक म्हूण गायता म्हळ्यार दुवेक म्हूण हांव घालूं चमकलेली म्हाका ते एक आश उठयली हांव एक डान्स करता म्हणलें दुवीन तय कितली काळताय डान्स क्लासा चमकलतय ती 1 वर्स चमकली मागीर घरकडेन अम्मा म्हाका डान्स नाका म्हणाली जाल्यार हांव कसं केलें हांवें सोडले त्या डान्स क्लास मागीर 2-3 कडेन ट्राय केल्ले हांवें जाल्यार म्हाका खंय सेट जायनी म्हळ्यार तांणी शिकोवचे मेथड जायत उगी मना वचना आशिल्ली म्हाका तेन्ना हांव अर्थ करून घेतलें म्हळ्यार एक शिकोवका जाल्यार तांकां करेक्ट जावन एक मेथडार शिकयला मात्र मना वतात म्हाका जाल्यार उगी सांगल्यार मना वचना आशिल्ली तेन्ना तांणी फास्ट शिकोवचें म्हाका ते उगी मना वचना तशें हांवची घरकडेची प्रॅक्टीस करूं स्टार्ट केलें पद दवरचें 10 वेळा पद आयकुचें ताजें हांव मागेले स्टेप्स घालूं स्टार्ट केले तशें करून स्टार्ट केलें आता टीम उपासना तुम्ही आता सुरू केला त्या खंयची वर्सारी सुरू केला आणि कितली वर्स जाली आता ताका हांव 2015 स्टार्ट केलेलें आतां 7 इयर्स जाले टीम उपासना स्टार्ट करून म्हळ्यार 2015 म्हणल्यार तो तुम्ही सुरवेक टीम उपासना जावका जाल्यार ताजे मागशी कोणी आसूं का म्हळ्यार कोणी प्रेरण आस का तुमकां ह्या टीम उपासना म्हळ्यार त्या नांव दवरचें प्रेरण कोण दिलें नाव दवरची प्रेरणा पश्चेड उपासना कशी क्रिएट जाली म्हणून एक विषय सांगता वा मिगेले आता सांगला मणकेची मिगेल दू प्रेक्ष म्हणून तिका स्कूल आदुकून 9 to 3 o'clock ते क्लास स्कूल आसतशिल्ले सांजे नंतर तिके कडेन ट्युशना गेलेले सो ते ट्युशना वचे वेळार हांव जस्ट वॉक करतशिल्ली त्या टायमार एक 7 years बॅक वॉक करता आसतना म्हाका वॉकिंग कितले करचें कसं पण एक योगा जो एक डान्सिंग जो एक कोरिया म्हूण सांगून हांव मिगेल फ्रेंड्साला डिस्कस करतना एक मिगेल फ्रेंड जयश्री भट म्हूण सांगून आसा तीन म्हाका हे आमगेले नवचैतन्य म्हूण KMC सिनियर सिटिझन्सा खातीर डॉक्टर प्रभाधिकारी मॅडमान एक योगा क्लासेस म्हूण स्टार्ट केला 15 years बॅक ती जयश्री भट अक्कान ती एक्चुअली म्हाका डान्स क्लास वता म्हळ्यार पळय ती मेळिल्ली ती म्हाका ती केली थ्रू तीन म्हणलें योगा प्रतीक्षा आमी योगा क्लासा जॉईन जावया म्हणून जाल्यार म्हाका तेदन जाल्यार योगान मस्त कसं इंट्रस्ट ना जाल्यार टायम वचूका नवे टायम पास जावका नवे सांजे मी गेले एक ट्युशना सोडला ते 2 घंटो ना घरकड बसची बदला एक जॉईन जावया म्हणून योगा क्लासा म्हणून जॉईन जालेली ते जॉईन जावची वेळ प्लस ते इंडिपेंडन्स डे ते तेच्या टायमाक हांव जॉईन जाली तेदन आमगेले योगा टीचर म्हणाली अशी KMC आत्तावरान तूं इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेशन आसा आमगेले नवचैतन्य हांगा दुखून आमी एक ग्रुप डान्स जो करता कोण करता तेदन हांव करता म्हूण सांगा न्ही जाल्यार ते खंयचे मुमेंट देवान दिलेली बुद्धी तेदन हांव सांगलें हांव शिकयता म्हूण तेन्ना तुमी सांगलें हांव शिकयता म्हूण शिकयता करता म्हणून सांगलें प्लस शिकयता म्हणून मग तेदन डान्साच कसं हांव ऑलरेडी डान्स सोडून 2 वर्स जालेले हांव हांगा आमगेले दुवे घालेले कडेन शिकयता म्हणल्यार सांगून घरकडेन येयली रात्री यो सांगून जाला न्हय ऑलरेडी आनी पुरा सिनियर सिटिझन्स रेडी जाल्लीची कुडले तांकां उमेद चडली वय तांकां उमेद जाली हांव सांगून जाला आतां कसं हांव पद आयकुचें स्टार्ट केलें जाल्यार हांव थंय दुखून प्रत्येक सिनियर सिटिझन्साक विंगडिंगड आतां तुगेले कोडगू म्हणलें महाराष्ट्र म्हणलें विंगडिंगड अजी पुरा देशाचे राज्याचे बगे हांव तांकां शिकयलें त्या KMC आत्तावरान तूं फुल हिट जाले तेदन दुखून हांणी पुरा मिगेले योगा क्लासा कोण पुरा आसाची तांणी पुरा म्हाका सांगलें प्रतीक्षा मॅम तुमी एक क्लास दवराची त्या क्लासाक आमी जॉईन जाताची म्हणून हांव कॅज्युअल जावन अयो क्लास क्लास पुरा नाका तुमी हांगा येता न्हय हांव हांगा तुमकां शिकयता ना तूं क्लास करपाची आमी तुका स्टुडंट जावन येताची म्हूण सांगून तशी ती उपासना म्हळ्यार तशी एक लेखन अशी स्टार्ट जाली मिगेल ग्रुप आतां उपासना टिमान तूं सुरवेक कितली जन स्टुडंट्स आशिल्लीची फर्स्ट ऑलरेडी सांगला म्हणके क्लास दवरी म्हणटाना एक 40 जणांन म्हणलें स्टार्ट करतना 40 जणे आयलीची जाल्यार पळय कसं नाही विषय आमी सांगचे सुलभ ते येतना कळचे ताजे आतां तांकां जत्त की ना म्हणलेले विशय ते येत्तर कळचे 40 जणे आयलीची येवन ते आमगेले क्लास स्टार्ट जाल्ले हांव शिकोवचे स्टार्ट करतना ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ पायया दुख सूट जाल्ले ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ हात वयर करूं जायना
तसल पुरा स्टार्ट जाले पूरा सोडत चमकलीची तंत लास्ट मिगेले का 15 मेंबर्स माक वरलीची 1 year ते 15 जन मात्र तेदन हांव पुरो जना म्हणले नाका म्हाका कांय प्रोफेशन करूं कांय ना डान्स क्लास करूं तेजे जेवन म्हाका कोणाक पब्लिसिटी म्हण भायर परा कोणाक सांगचे नाका आतां आमी कितली जन आसाची तितले जन आमी कसन पद आसता तो आमी डान्स शिकून एक ग्रुप म्हण तंतल्यान तो पुरो म्हण सांगून आमी 15 जन आशिल्लीची फस्टाक 15 जन आशिल्ली तेन्ना म्हळ्यार एक 15 जनांत कोणी खंयचे स्टुडंट्स तुका म्हळ्यार मेन सपोर्ट जावन राबलीची 15 जन जलिलीची 6 महिने नंतर ऍक्च्युली जाल्यार हांव म्हणलो 40 जनांन सोडून वतना वरलेली 5 जन त्यांनी 5 जन तेंगेल 5 जनांगेल ना उडगासस केत तुका एकली आमगेल स्टुडियोन तू आसा फर्स्ट माय स्टुडंट गीता मल्ल्या हो गीता मल्ल्या गीता का तुम्ही तिगेल फर्स्ट स्टुडंट जावन चमकलीची ना ते तुमका कसं अनुभव जाले एक प्रतीक्षान एक डान्स शिकयता म्हणटाना ती शिकयता म्हणटाना इंट्रस्ट आली हो म्हण म्हळे प्रॉब्लम कसा म्हण म्हणारी एदोड हांव डान्स केले ना म्हाका फुडें दाखोवन सिंगींगांत इंट्रस्ट आशिल्लें सांज दाखोवन सिंग करता आशिल्ली मागीर शिकयता म्हण म्हणटाना ते हात हे करताना पाय येना पाय करताना हात येना दोन्ही करता म्हण म्हणटा उडगास भरना तशी तिणे आज शिकयला रे आज कळ्ळें आशिल्लें तिका सांगू धैर्य ना आमकां कळ्ळी स्टेप कळ्ळी म्हण मागीर पांय वापस ते रिपीट करता आनी तेच ना तशी येत आशिल्लें तशी आटयल्यार एक नमुने हात येता प्रतीक्षा तुम्ही 5 जन म्हणलीची गीता कालोटा मेता उलयलीची वरलेल 4 जनाल नाव सांगका पडवा वरलेली ग्रेटा म्हणून दीपा आणि रेशमा सो इतली जन आशिल्ली 5 जन आशिल्लीची तुगेले पंचमम कार्यसिद्धी म्हणटाची तशी तुगेले उपासना टीम सूर जाले नाही राधिका भगत आशिल्ली राधिका भगत कझिन ती राधिका भगत ती काही तू आम्ही अंगात उडगास करत असाची नवा आता सामाजिक जालताणांत पळयला उपासना टीम म्हणून ते उपासना म्हणून नाव तुम्ही केदन दवरले आवत सांगला म्हणजे आमगे डॉक्टर प्रभाधिकारी मॅडमान 15 years बॅक नवचैतन्य म्हणले एक KMC बिजीन एक स्टार्ट केलेलं सिनियर सिटीजन्सा खातीर म्हणून ते कशें म्हणा मॅडम एवरी टायम प्रोग्राम्स करता आशिल्ली म्हळ्यार अल्झायमर्स डे म्हूण सांगून तांगेल सप्टेंबर मंथ एक अल्झायमर्स मंथ म्हूण सांगून तांणी करताची ताची प्रोग्राम टाउन हॉला जाता आशिल्ल्या ते टाउन हॉला जाताना 1 वर्स आमी नवचैतन्य नाव दिवनूची आमी डान्स परफॉर्मन्स केलेले मिगेल ग्रुप थ्रू तेदन मॅडमान म्हाका ताजे नेक्स्ट इयर सेकंड इयराक मॅडमान म्हाका सांगली कसं म्हळ्यार तू कसं लाग नवचैतन्य म्हूण सांगून नाव दिवन करता तुगेले एक ग्रुपाक एक नाव दी हांव म्हणलें नाका नवचैतन्य आसो काय म्हाका कसं प्रॉब्लम ना म्हणलें ना तू तशें कोण नका तुगेले एक ग्रुपाक एक नाव दी चंद कसं नाव दी म्हणटना हांव कसं सांगचें म्हणून हांव त्या ग्रुपाक घाल्ले मेसेज मॅडमान अशें सांगला कोणाकय कसं नाव येता म्हणजे तुम्ही एक नाव सांग्यात तांतू ते हांव मॅडमाक फॉरवर्ड करता तेदन मिगेले खंयच्या स्टुडंटान म्हाका उडगास ना म्हणून तेदन मजन आयलीची वत आशिल्लीची एक स्टुडंटान तांतू घाल्ले उपासना म्हणून ते एक नाव तांणी घाल्लेलें तांतू हांव तेच काडले कुडले तिका फॉरवर्ड केले ते दुखून ते उपासना म्हणून स्टार्ट जालेले नाव तशी त्या येईल नाव आता उपासना टीम म्हणून सूर केले नाव दिले डान्स क्लास सूर जाले तुम्ही म्हणले फर्स्ट 40 आशिल्लीची 15 जल्लीची मागीर 5 जन जल्लीची आता एक टीमा नाव दिले नंतर तुमगे स्टुडंट सांगिल्ले संख्ये चड जाली की कशी खंडिताकय चड जाले लास्ट एक कोरोना स्टार्ट एक 1 year नंतर चड जत चमकलीची एक 70-80 ते आशिल्लीची मध्येन तुमकां ಗೊತ್ತಸ್ಲಾ म्हणजे एक 2 वर्स मात्र कोरोना आयले तशें जावन एक वेळाक एक 40-50 जनांनी सोडले त्या टायमार जाल्यार व्हडले स्टुडंट्स आना त्या टायमार जाल्यार मस्त सपोर्ट केला म्हाका हांव क्लास बंद कोरया म्हणून सांगून आशिल्ली 2 वर्स नाका क्लास म्हणून जाल्यार त्या टायमार मिगेल स्टुडंट्स ना मॅडम तुम्ही करका आतां ऑनलायन आसा आमी ऑनलायन कशें म्हूण शिकून काडया प्रति एक स्टुडंट्स आज हांव एक उत्तर सांगू इच्छा पावता आज हांव बैसून हांव इतली उलोवका जाल्यार ताका मुख्य कारण मिगेल स्टुडंट्स तांगेल ते सपोर्टा निमित्त आज हांव हांगास ज्योती पै आता तुमगेले निमगेचे तुम्ही उपासना डान्स क्लास केन्ना जॉईन केले हांव 2019 सप्टेंबरांतू जॉईन जालेली सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हणटना ॲक्च्युली हांव जॉईन जावका म्हणून लेक्क नाशिल्लें
प्रतीक्षान कसं सांगले तिगेले व्हॉट्सअप स्टेटस अंतू आयले चोरडवा कतिरी क्लास स्टार्ट करता असं म्हणून ते क्लास स्टार्ट करताना मिगेल दुव महाळशी तिका खंयचे पूण एक ऍक्टिव्हिटी घाल का म्हणून सांगून ती म्हणाली हांव वता ऍक्च्युली प्रतीक्षा मिगेल कझिन जेता तो पाचशे क्लासा हांव वता मा तू म्हाका घाली म्हणाली जायत गो तुका एक क्लासाक घाल का म्हणून आशिल्लें ते एक वचून घालता म्हणून घाल्लें चमकली क्लासा तेन्ना ती म्हणाली तुम्ही चोरडवा हंग जॉईन कर न्हू हंग मागशी बैसून पंचायतीक मारू ना पेरेंट्सांनी कोण येणे प्रतीक्षा प्रतीक्षा तुम्ही पंचायतीक मारू ना एकय तुम्ही हंगार डान्स क्लास जॉईन जेयत तुम्ही एकय तुम्ही घर काडोच का आणि मिगेल घर दूर आशिल्लें फळणीरांत मिगेल घर इक्क हंग हे करून हांव वचून येवचे भितर टायम जाता म्हणल्यार म्हाका पुर्द करून म्हाका डान्सांत इंट्रस्ट आशिल्लें बट हांव वर्किंग आशिल्लें देखून म्हाका ते जॉईन जावचें जाय नाशिल्लें हेची एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून ऑन द स्पॉट हांव जॉईन जालेली कसलें आलोचन करनी घरकाड येवन मागीर सांगलें हांवूय जॉईन जाल्या म्हणून क्लासा जॉईन जाल्या म्हणून तशी ते एक स्पॉटार जॉईन जाली म्हणटा पळय त्या स्पॉटान तूं डिसिशन घेतलें स्पॉटान तूं जॉईन जाली ते एक मिगेल टर्निंग पॉयंट जालें लायफान तूं तशीची गीतक्का आता तुम्ही म्हणल्या सुरवेत कोणूची प्रतीक्षा लोट तुम्ही आशिल्लीची डान्स शिकता आशिल्लीची म्हण आता प्रतीक्षाले 5 वर्सां 7 वर्स जाले 7 वर्साची पयणान तू तुमकां मस्त खुशी जालेले खंयची कार्यक्रम प्रति कार्यक्रम खुशीच आमकां ती प्रति हे सेलिब्रेट करता प्रति कसं म्हणटाचे परबनी पुरा सेलिब्रेट करता ताका हे डान्स म्हणून शिकयता शिकयता एक आमकां एक उमेद येता उमेद एक्साइटमेंट आज कसं शिकयतली ती कसं शिकयतली आणि प्रति एकलेले बर्थडे करता बर्थडे आम्ही फुडें सगळे सेलिब्रेट केलेले नाम गेले आता गेले क्लासात जॉईन जातरी एक नमुने कसं म्हणताची खुशी चढ झाली भारी खुशी तशी प्रतीक्षा आता चेडूवांक कशी म्हळ्यार एक 2-3 पटी सांगली सत्ता येता आनी ना तेंगे लांग लूट आनी वग्गी बाक्सूचे उठून नीट रावचे पुराय जाता आनी चंद करताची त्याची चिके प्राय जाल्ल्यांक शिकयतना चिके आलोचन करपा पडटा म्हळ्यार तांकां खंयची रितीची स्टेप दिल्ल्यार तांकां कोरू जाता म्हूण तेन्ना तूं कशी रितीर तांकां शिकयता कसं म्हणाल एक आता खंयचे एक सॉंग स्टार्ट करतना एक स्टेप मिनिमम 10 वेळा करयता ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಉಗ್ಗೆತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೇಟ್ ಎತ್ತಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಜತ್ತನ ಪೂರಾ ಜನ म्हणटा पण हांव एक स्टेप 10 वेळा करयता कित्याक म्हळ्यार उग्गी आयली सता तांणी राबून पळोवचें तेशना आता एक 5 बोट एकल्याक आसता तशीची आता सांचेडू उग्गी पिक करताची मिडल एजात आनी उग्गी पिक करताची जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक 15 ಅಂತ वेल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ लेट जाता जाल्यार मिगेल ग्रुप ಅಂತ हांव ताचे खातीर चेडूवाल बॅच म्हणून विंगड करयनी चेडूवांनी तांकां हड्डालोट एडजस्ट जाव का म्हणल्या खातीर हांव ओटू दवरला आता कशी तय खंय तय म्हळ्यार मिगेल सांच एक 8 जन चेडू आसाची ते चेडू हड्डांक एडजस्ट जाल्यांची आता तांकां लागीं राबिल्यांक पक्कने 10 वेळा सांगून येनी म्हण जाल्यार ते चेडू शिकयताची आंटी अशी नाही पण ते चेडू एडजस्ट जावचे मस्त इम्पॉर्टंट आयच्या दिवसाक आ मलगड मनुष्य म्हणटाच ना फ्रेंडली फील करताच पुरा जने तशी प्रति एक स्टेप हांव 10 वेळा शिकयता येऊच ते दळतय सोणा आनी एवरी मंथ कसं शिकयता ते तांणी स्टेजार परफॉर्म करपाची इथे म्हळ्यार आमी एक स्कूलाक क्लासा वचून फीज दितना तांगेल टायमाक आतां मिगेल टायमाक कशी व्हॅल्यू आसकी तशी एक प्रत्येक टायमाक एक व्हॅल्यू म्हण आसता ती हाऊस वाईफ असो वर्किंग असो कोणीय असोची ते मुक्काल घंटो तुम्ही वचून ते फीज दिलेले तुम्ही यूज जावका ते यूज जावचे केदना एक स्टेजार वचून तुम्ही परफॉर्म करचे भायर कोरका म्हणना ताचे खातीरच हांव मिगेले क्लासान एवरी मंथ वन्स एक प्रोग्राम करता तांतू तुम्ही ते डान्स कोण म्हाका दाखोवका रॉंग जाल्यार येवडना 3 वेळा कोण दाखयल्यार येवडना जाल्यार तुम्ही कोरका ते स्टेज फियर वचुका तुमकां म्हणल्या खातीर गीताकात प्रतीक्षान म्हणल्यार ती डान्स शिकयल आशिल्ले त्या स्टेजार परफॉर्म करका म्हण आतां केलोपटी प्रायज तची आमकां चिके पांयां दुखी गांठ्या दुखींनी येवचे चान्सेस चड आसता तेन्ना तुमकां तशी कसले ह्या जाता तुमी खंयचे रितीर डान्स करताची खाली हात मात राल्लो चिकी तोंडा एक्सप्रेशन तशी करून करता की कशी प्राय जाता वेर एंड टायर आसता न्हू कितलो म्हळ्यार जाल्यार तितले मटा जाय न्ही म्हाका जाल्यार ती कसं म्हळ्यार आतां ह्या स्टेप करूं जायना विंगड स्टेप दिता
ऑल्टरनेट हे करते सुलभ आशिल्ले सुलभ आशिल्ले आनी पूर जातवे तुमकां न्हू बैसाची एनकरेजमेंट मस्त एनकरेजमेंट पण नाही जाल्यार केलो पण पांयां दुखी चड असल्यार खुर्ची बी बसून जाल्यार हाव भाव रिती कसले डान्स करूंक जाता ना वय 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 ती म्हणटा की ताका पूर जाला रे तूं नुता बैस आनी हातान कर पांयां दूख जालो हातान कर म्हणटा प्रतीक्षा आता म्हाका एक क्वेश्चन कशें म्हळ्यार रे आतां तूं म्हणलें तुगेलें ते बायल मनशां मात्र अशे पुरजन येताची चेडूं येताची म्हणून आतां बायल मनशां म्हणले आतां कसं करता एक गॉसिप पंचदीक थोडे चर्चे ते पुरा सर्वे सामान्य काही जाल्यार आसता तेन्ना तूं कशी ते मॅनेज करता तांकां एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन म्हाका तुम मस्त जन निमगिताची आयची दोग तेग जन बायल मनशाक ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬೈಲ್ ಮುಂಜಲಾರಿ ಕಷ್ಟ ತೂ 100+ ಮೇಲೆ 100+ ಅಸಾची स्टुडंट्स कशी मॅनेज करता सिंपल कष्ट काय ना स्ट्रेट फॉरवर्ड असचे प्रत्येक कसं नसलारी हांव कोणाक पर्सनल मेसेजेस घालना मिगेल खंयचे स्टुडंट्स असलारी कसं असलारी हांव स्टेजार रावचे पूरा जनाल एद्राक प्रत्येक विशय सांगचे आता क्लास आमगे एक परफॉर्मन्स करू आयल म्हणल्यार हांव क्लासान तूं सांगचें तूं करी म्हूण हांव आतां एग्जाम्पल हांव आमगेले स्टुडियो ज्योतेक कसं गीतक कसं ज्योतेक मिगेल फेवरेट ना गीतक मिगेल फेवरेट ना 7 years दुखून दी असो पुरो जाल्यार हांव पुरा जनाक राबोवन परा एक प्रोग्राम आसा ताका तुमी कोण डान्स करताची तूं कोण फर्स्ट वयर उबारता ताणें म्हाका नांव दिवच्याक तशी जाल्लेली न्ही ती मेन एक टीचर जावन स्ट्रेट फॉरवर्ड असचे मस्त इम्पॉर्टंट तशें आसता कसने गॉसिप जायता लढाई कसरे जायना जाल्यार 7 years जाले हांव मस्त बायल मनशां तांकां पळयला मस्त बायल मनशान क्लासा आयलीची हांव आतां वापस सांगता ಸ್ವಲ್ಪ जन सोन चमकलीची जल्लारी ये गॉसिप्स आणि पंचारी कुल्लोचे तसल पुरा कसं आणि तसल बिनी म्हाका कसने कान्ना पडले म्हणून सांगला हांव फर्स्ट क्लासा जॉइन जातना सांगता पळय तुम्ही उपासना जॉइन जाल्यांची डान्सा रिलेटेड और क्लासा रिलेटेड कसने तुमकां प्रॉब्लम आसला रे तुम्ही मिगेला इमिडिएट सांगू का इथे म्हळ्यार तुम्ही तेच विषय कण विंगडाला सांगला रे तांगेला परिहार मेळना तुमकां इथे म्हळ्यार क्लास हांव चलासूचे क्लास शिकोच हांव डान्स क्लास कसने आसल्यार हांव समकोन घेवका तशें आसतना तुम्ही मिगेला सांगचे बेटर हांव समकोन घेवेत तशें जेवणांनी कसं बेजार जालें कसं आसल्यार रे मिगेलाक ओपनली सांगयाची तुमी म्हूण सांगून निमिती तसल कसं आज येते मिगेल क्लासा हे न्ही तस जाल्यार एक 2-3 विशय जाल्ला जाल्यार हांव कूडले तांकां सांगता हे क्लास तुमकां फिट न्ही तुमी क्लास सोडून वचूं येता म्हणून निर्दाक्षिण्य जावन ना ना वय खंडित काही सांगता निर्दाक्षिण्य जावन सांगता अरे मागीर मुखारी चड समस्या येवची नाका म्हळ्यार आलोचन कोण तूं त्या तशी सांगता ज्योती आता उपासना टीम तू जॉइन जाल्ली हांव आतां सामाजीक जालताणान पळयला दुसरे कार्यक्रम उपासना टिमाचे येता अशे कसं ते स्वातंत्र्य जावं रिपब्लीक डे जावं दुसरे कार्यक्रमाचे डान्स आनी पळयला हांवें त्या डान्साक तुमगेल टीचर तुमकां कशी रितीर तरबेती दिता प्रत्येक नॅशनल फेस्टिवल जो इवन आमगेले आर्टिडोंजी दिना आनी इंडिपेंडन्स डे रिपब्लीक डे होली क्रिसमस ईच एंड एवरी फेस्टिवल आमगेले उपासना आमी सेलिब्रेट करूं करतांची ते येता म्हणटना एक 15 दिवसां फुडें आमगेले ते प्रॅक्टीस सुरू जाता ते प्रॅक्टिसा वेळार आमी पुराजन डान्स शिकतांची बट ते प्रोग्रामाक एकल्यांक येवचे जाता एकल्याक येवचे जायना तेन्ना एकल्यान तांगेल पर्सनल प्रॉब्लम आसता बट त्या टायमार कोणाक प्रॅक्टीस एक 2 दीस फुडें त्या आमगे डान्स क्लास टायमार 2 दीस फुडें ती निमगिता कोणाक येवचे जाता तांणी चुकोवचे ना त्या दिवसा प्रॅक्टिसाक ते प्रॅक्टीस करेक्ट करून नेक्स्ट आमगेले ते फेस्टिवल दिसूच सेलिब्रेट करनाचे आमी ते म्हळ्यार आमगेले कमिटमेंट आसता फॅमिलीन तू ते आमकां ते घरकडेन आमकां टायम दिवका जाता आमगेले हे डान्स क्लासा येवन बसा जायना आतां आमगेले कृष्णाष्टमी गणपती गणेश चवथी आनी नवरात्री ते आमगेले ते दिसूच सेलिब्रेशन आसना एके फर्स्टाक सेलिब्रेशन जावन आसता एके आमी नेक्स्ट सेलिब्रेशनय करतांचे आमी सो त्या टायमार सेलिब्रेट करतना कोण येवचे जाता तांणी येवन कोणाकी कंपल्सरी ना तुम्ही येवकाची तेना तुमगेले कमिटमेंट आसवे नो प्रॉब्लम तेन्ना त्या टायमार येवन सेलिब्रेशन येस प्रॅक्टीस करून सेलिब्रेट करून
आम्ही ते एन्जॉय करतांची ते बट आम्ही घरकडे सेलिब्रेशन करचे हंग सेलिब्रेशन करचे विंगडाची रीती ते त्या कुशी सांगू जायना आता आटी दोनजी दिनांत असताना त्या आटीन तू कस कसं लायक फूड करताचे मी वय फूड त्या ऑर्डर करचे आणि गणपती वेळारी पंचीकदाई आणि घरकडे कोरनाळ्याला उंडो अप्पो ते पुरा अष्टमी दिवस उंडो पंचीकदाई ते पुरा हे करचे आमगे संप्रदाय प्रकार ते आम्ही उपासनांतू ते फुल फेस्टिवल इवन क्रिसमस ज्वेलरी ते क्रिसमस सॉंग सांगून डान्स करचे तशी सेपरेट विंगड हे करतांचे गरबा नवरात्री दिवस फुल गरबा हे म्हणून त्या दिवस फुल 3-4 व्हरायटी गरबा डान्स शिकयतांची म्हळ्यार एक स्टेज अंतू पुरा जन येऊन डान्स करू जायना सो एक ग्रुप कोरनु त्या ग्रुपांतू आम्ही एक डान्स सेलिब्रेट कोरनु त्या दिवस म्हळ्यार फुल म्हाका खुशी जालें कसा म्हळ्यार घागरा घालचे हांव आजीवरान घागरा घालना सो म्हाका ते फर्स्ट टाइम घागरा घालतना म्हाका खुशी जालें आसा म्हळ्यार आम्ही सान आसतना स्कूलांत घागरा घालून आनी डान्स कसले आसना आशिल्ले आमगेले घरकडे अवकाश तुमका हांगा मेळ्ळे उपासना येतरी मेळ्ळे म्हाका आतां म्हणलें प्रतीक्षा विंगड परबेचे आचरण तुम्ही करताची म्हणून तेन्ना त्या परबीतक डान्स शिकयतना तसले नमुन्याचे ड्रेस तुम्ही तांकां घालयता की त्या गांजे तर तेंगेली खुशी कशी त्यांनी व्यक्त करताची ते आमकां सांगा पळोवया हांव महिना एक प्रोग्राम करचे एंच विशया खातीर पळय प्रति एकल्याल घरकडे प्रॉब्लेम्स आसाची ते ना म्हळ्यार फटी इथे म्हळ्यार कसे की एक ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ पण म्हाकाय आसा ना म्हणना प्रति एकला जाल्यार आमी कसे की एक 45 मिनिट्स 1 आवर हे क्लास हांवें आमी टाइम स्पेंड करताच वय हांव म्हणला म्हणजे तुम्ही फीज दिवन तुम्ही एक 45 मिनिट्स तुमगे टाइम तुम्ही हांगा दितना ते करेक्ट आमकां केदन सार्थक जावचे म्हणून आमी परफॉर्म केलेले अशी वचून एक परफॉर्म केलं ते चंद येना तकतकीत ते ड्रेस घालका जाता आणि प्रति एकला आता ऑलरेडी जो ते कान म्हणला म्हणजे घागरा कितले की जनाल मना असता आमकां घागरा चोली घालका जाल्यार खंयच्या ओकेजनाक घालचे अयो कोणे पळयता कोणे कसं म्हणटा की त्या एक मना असता जाल्यार आमगेल्या क्लासान आमी मात्र आमकां भायर तुल्यान कोणाकय अलाउड ना आमगेल्या क्लास मेंबर्सा मात्र आमी प्रति एक प्रोग्रामाक अलाव करचे इयरली वन्स आमगेले एन्युअल डे असता ताका मात तेवे फॅमिलीज मात्र आता गीता का कसं म्हळ्यार प्रतीक्षान म्हणले प्रति एक दुसरे ड्रेस घालून डान्स करताची म्हण तुमगे फर्स्ट तुम्ही खंयचे ड्रेस घालून डान्स केला आता एक 7 वर्स पुढे 7 वर्स पुढे हांव एक तमिळ पद अपडी पोड पोड म्हणून ताका ती शिकले 1 मिनिटाचे आसतले एक नमुने स्टेज फेर ना शिकले ते एक नमुने ड्रेस कशे आशिल्ले ते तमिळांचे तांणी मडीसार म्हणटानी कास मार हे करता पळय ते हे केलेले त्याचे फोटो पुरो पळयतना म्हळ्यार खुशी जाता डिलीट जाल्ली अय्यो नाही असं त्यातनं पळयतना कोणी खुशी जाला हांवें घाल्ले म्हणून तशी ना तशीच प्रतीक्षा तुमगेले कार्यक्रम आसा उपासना दिवस म्हणून त्या कार्यक्रम हांव एक पटी 2 पटी येवन आयले हांव त्या कार्यक्रमांत त्या प्रोग्राम हांव पळयला ते म्हाका बारी खुशी जाला प्रोग्राम त्या उपासना दिवस विशयार कसं लागता नाव दवरला म्हळ्यार उपासना टीम म्हणून एक ऑलरेडी आसा तुमगेले आतां ह्या नांव आनी ह्या पंगड कसं जालें म्हणून आमकां सांगा पळया एक्चुअली मुगेल एक उपासना दिवस म्हणून एक्चुअली ते एक ग्रुप टीम उपासना म्हळ्यार मुगेल डान्स क्लास ते उपासना दिवस म्हळ्यार तांतू आमी चॅरिटी खातीर म्हूण सांगून ते स्टार्ट केलेले व्हड मोठा कसं आमी चॅरिटीज म्हूण प्रकसने करनाची मगेले ग्रुप ते कशी ग्रुप म्हळ्यार मस्त जन म्हाका सांगताची आमकां डान्स क्लास येवचे जायना जाल्यार मंथली तुगेले प्रोग्राम्स आसा म्हाका तांतू येवका म्हूण मस्त इंट्रस्ट आसा म्हूण सांगताची सो तांगेल खातीर म्हूण सांगून एक क्रिएट केलेले ग्रुप ते ग्रुपांत कशें म्हूण सांगल्यार इयरली 1000 रुपीज पेमेंट करून मेंबरशीप घेवचे ते कसं मेंबरशीप आमी मार्चाक घेताच की 1000 रुपीज ते एक चेडूवाल एज्युकेशना वचे ते मार्चांत आमी कलेक्ट करचे मार्चांतूच आमी ते तांगेले पुरा आमी मेंबर्स ಒಟ್ಟು जावन डिस्ट्रीब्यूट करचे
दवरची पुरा विषय कसले ना तशीची त्या उपासना दिवस आम्ही 3 प्रोग्राम करताची 1 मार्च अंतू फीज ಹೊಡ ಮಟ್ಟ ಕಸನೆ ಫೀಸ್ ನೈ ಒಟ್ಟು ಕೆಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಮಣಕೆची ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟ आमगे ಲೆಕ್ಕ तेवे एक कोरूक मुख्य कारण कसं म्हणारी मिगेल एज्युकेशन आवळारी मग कोणी हेल्प करनी आव एक्चुअली शिकेल SSLC मिगेल ग्रॅज्युएशन जायनी आव म्हाका एक शिकू जाय न्ही तशें जावन आतां हांव अशी पुणी करून शिकवण दिवका तशी तुमी एक चॅरिटी सूर केला न्ही येस तशें जावन तेदना मिगेल दिवच्या फीज मस्त कश्ट आशिल्ले त्या टायमार आमगेल घर कडेन हांव 7th स्टँडर्डांत आसतनाची मिगेल फर्स्ट जॉब म्हण येताव एक फॅन्सी अंगडी तेदन म्हाका 12 वर्सां कोयर काणपुसची कामां जॉइन जावन मिगेल फीज तेदन 500 रुपीज फीज स्कूलाक बुक्स पूरा हांव वेंकटराम देवसाना समाजा बुक्स म्हूण आशिल्ले तेदना बुक्स पूरा हांव थंय घेतिले ते 500 रुपीजाक खातीर हांव 2 म्हयनो काम आवत आशिल्ली काम आवचून 7th दुखून 7th 8th 9th पूरा हांव थंयच त्या फॅन्सी अंगडी काम करून मिगेले फीज हांव केल्लेले म्हूण येता सो थंय त्या प्लेसान हांव विंगड चेडूं आपळयता पाय ह्या टायमार तांणी काम आवच्चे ना जे म्हळ्यार रिजना खातीर हें एक असले कोरका सण मट्टा फीज जाल्यार व्हडना आमी पुरा बायल मनश ಒಟ್ಟು जावन आमी कसं एक समाजाक खोरिया म्हळ्यार खातीर हें चॅरिटी म्हणून सांगून केलेलें हांवें आता ते उपासना दिवस म्हणला त्या दिवस आता 1,000 दिल्लले म्हळ्यार तुगेले शिकवणी खातीर दिल्लले जेन त्या प्रति महिन्याचे एक कार्यक्रमाक येताची आता त्यांत डान्स करू जायना ते सुमार जन आसतली असले वेगळे वेगळे कसले कली गोत्तशिले आसताची तांकां तूं थंय कसले चान्स दिता की वय हांव ग्रुपांत घालता तुमकां कसं ना ते सिंगींग करतले मस्त जन आसाची तुम्ही मुखार येची सिंगींग कराची डान्सर कोरका म्हण कसं नाही ना आमगेल्यान तू त्या 1 महिन्या प्रोग्राम आंत तुम्ही कसं नाही का सोलो डान्स करतले साची सिंगींग करतले साची आम्ही ग्रुप सिंग करताचे कळा सो कोण जाल्यार त्या ग्रुपात जॉईन जातरी मंथली वन्स प्रोग्राम येवन तुमकां कसं नाही ऍक्टिव्हिटी इंटरेस्ट आसा तुम्ही त्या थंय प्रेझेंट करेत आता तशी ज्याची दुसरे कार्यक्रम करताची त्या परत तुम्ही सांगले परब आचरण करताची पुरे सांगलं आता 1 महिन्यान तो 2-3 डान्स शिकून असताची तुम्ही त्या डान्स आम्हीच म्हळ्यार कोण थंय ओट्टू मेळटा की त्यांनी मात्र करचे आम्ही पळोवचे तितले असता तशी तेंगेले एक फॅमिली एक आशिश्य पुरे एक चेरडाक एक बामणाक मिगेल बायल कशी डान्स करता मिगेल अम्मा कशी डान्स करता म्हण तशी तांकां पळोवचे खातीर खंयचे एक अवकाश नाव असं ते वर्सा 1 वेळा एन्युअल डे म्हणून करता आम्ही ते एन्युअल डेक मात्र येवच्याक फॅमिली त्यांनी तेवे फ्रेंड्स पुरा येवचे ना ओन्ली फॅमिली माय मावू आनु अम्मा बहिण्यो बम्मणो दूव कोण येवचे आसतारी त्या वर्सा 1 वेळा आमगेले एन्युअल डेक येवचे आमगेलो टू जस्ट तांगेल आत पळय कसं येता घरकड सांगून येताचे हांव डान्स क्लास वचून तांणी त्या टायमार एक रेडी जावन करता ना ही पळय वतस करेक्ट चेद करतस म्हणून एन्युअल डे टायमार तांणी तांकां कळटा कुटुंबीच्या कळटा आनी मिगेल अम्मा कशी डान्स करता मिगेल बायल कशी डान्स करता एक मिगेल सूर कशी डान्स करता म्हणून थंय कळटा थंय तुगेले कसं म्हणटाची ते तुगेले परीक्षेचे रिजल्ट म्हणून सांगित एक कसे एन्युअल डे न्ही करेक्ट एन्युअल डे आता ज्योती हांव तुमकां क्वेश्चन निमगे तस कसं म्हळ्यार रे आता प्रति म्हयन्यान तो एक कार्यक्रम जत्त आसता कार्यक्रमान तो दुसरे डान्स करताचे पुरो वय डान्स पुरो करून जे पोटा जोर भूक लागता वय की न्हय त्या फुडाचे कोण स्पॉन्सर्ड करताची आमगेले उपासना डान्स टीमान तू कोणी कसली स्पॉन्सर करूना ओके तुम्ही येतावे फुडाची इतले अमाउंट म्हणून सांगता तुमगेल फुडाची तुम्ही कॉन्ट्रीब्यूट करा तुम्ही खाया तुम्ही एन्जॉय करा इत्या म्हळ्यार आज एकल्यान स्पॉन्सर करता म्हणून लेकुव्या एकल्यान स्पॉन्सर केले ते पुराय जाले पायी तेची आमगेले मनांत येता आम्ही प्रति पंत विंगड जनालेच खावचे जाल्ले आमकां स्पॉन्सर करू जाय लायक ते गिल्ट फील येवन नेक्स्ट प्रोग्राम येनातील रपच्या पुरोंची ते सामने म्हणून आमगेल टीचर व्यू कशी म्हळ्यार पुरा जनाक कोणाकी एक लो फील जावचे नज हांव उणे ती चड ना जाल्यार तांकां येवचे नज हांव मिगेल निमित्ती पुरा प्रोग्राम सेट जाता आसा फूड पुरा जना मिगेल निमित्ती येता आसा म्हणून तांकां एक ते एक हें अशें नज म्हळ्यार खातीर कोणी कसले स्पॉन्सर करूना इवन गीतकान सांगिल्लें म्हणजे एवरी मंथ आमगेले बर्थडे सेलिब्रेशन जाता
तेवी कोणीची येऊन कोणाला स्पॉन्सरशिप ना ते टीचरीची केक हाडता कट करता तीची फूड अरेंज करता आमकां ते फुडान कितले अमाउंट जेता तितले अमाउंट दिवेत दिना तिले रब्बू येता कोणाकय कंपल्सरी ना तीची प्रतीक्षाची पुरा अरेंज करता ते आमी कोण कोणा दिवचे जेता तांणी दितांची ना जाल्यार ना इवन केकय तिगेले स्पॉन्सरशिप शिवाय कोणालेच आमतू ती हे करना म्हळ्यार आमी आमगेले दुडवांत आमी गंमत करची तितलेची प्रतीक्षा आता तुम्ही म्हणले डान्स शिकयता म्हणजे डान्स क्लास चड जावन सांजे नंतर जाव आसता मागीर सगळो दिवस तुम्ही फ्री म्हळ्यार फ्री डान्साचे विशयारी तुम्ही अध्ययन करता आसताची दुसरी काही जाव तुम्ही काम करता की कशी वय एक्चुअली हांव एक 15 years दुखून हांव म्हणलें न्हय 7 years फुडें डान्स क्लास स्टार्ट करचे फुडें म्हगेले बाप्पाले हांगाचे हांव टॅली शिकून अकाउंट्स करतशिली गीतानंद पेन एसोसिएट्सान तो ताण मस्त सपोर्ट केला ह्या टायमार हांव तांकां धन्यवाद सांगू काचीची एक्चुअली ताणें म्हाका मोटिवेट केलेलें तुगेले डान्साचे कसं की एक कल आसा तूं प्रयत्न करी तुका जत्ता म्हूण सांगून म्हाका फर्स्ट सपोर्ट केलेले ताणे एक हॉल सोदून दिवन हॉला विशय उरलो न्हू ताण सपोर्ट केलेली मी दितली हॉट टीम उपासना जाल्ली म्हूण सांगू येता तशीची मागीर म्हाका अपस ताणें एक सजेशन दिलें तसाण अकाउंट्सय करचे तसाण डान्स क्लासय करचे नाका तूं डान्स कंटिन्यू करी म्हूण सांगून एक 2 वर्स फुडें दुखून हांव तें क्विट करून आतां ओन्ली प्रोफेशन जावन डान्स करतास जाल्यार आतां एक 2 वर्स दुखून कसं जालें हें कोरोना येताना हांव घरा कडेन आशिल्ली तुमी म्हणला म्हणजे म्हाका सांजे नंतर मात्र क्लासस आशिल्ल्या सकाळी कसं आसना आशिल्ल्या तेच टायमार हांव म्हणलो आमगेली उपासना दुखून आमी एल्डर्स डे चिल्ड्रन्स डे पुरा आश्रमा वचून करचे आश्रमा न्ही विंगडिंगड आश्रमा वचून एल्डर्स डे विंगडिंगड आश्रमा एवरी इयर विंगडिंगड आश्रमा वच्चे तांगेलो आमी पुरा ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು आमगेले हांव म्हणला आतां ज्योतिकान म्हणला म्हणकेची हांव आतां आश्रमा वतना आमी एल्डर्स डे करतना हांव सांगता नायटी दिवया सो नायटी कोण कितले कॉस्टली दिवचे त्या पर विशय ना एक बजेट करताची पर हेड 100 की 150 रुपीज पडता पुरा ಒಟ್ಟು करताचे आमी ಒಟ್ಟು वचून तांकां गेम्स करून तांगेले करेन डान्स करून तांगेलो आमी टायम स्पेंड करून आमी तांकां ते दिताची तशीच एक 6 year दुखून कोर नासतना हांगा कोडियल बैलांत संजीवनी बाय वृद्धाश्रम म्हणून आसा अभयाश्रया ते वत्तशिल्या एवरी इयर लास्ट एक 2 वर्स फुडें तेतूंतल्यान म्हाका कॉल आयले अशेश आमगेले हांगा जन सोन चमकला कोणेय जे वाचला री तूं एक सांग तेन्ना हांव म्हणलें हांव सकाळ दुखून दनपारा फ्री आसा हांगा एक वॉलंटियरली जावन म्हाका काम करची इंट्रस्ट आसा वय तुका जाता जाल्यार तूं हांगा यो म्हूण सांगून हांव एक लायक 2 वर्स जाता आतां पराक ते वचून आतां एवरी सकाळी 8:30 वचून दनपार 12:30 1:30 ते तई आसता थंय वचून तांगेलो प्रति एक इनमेट्स आवट एक 10 निमिश स्पेंड करून तांकां हॉस्पिटला व्हरचें जाल्यार तांकां हॉस्पिटला वचून ट्रीट करूच म्हणल्यार तसले पुरो मिगेल निमित्त एक सना मटा एक सेव कोरया म्हूण सांगून हांव थंय जॉयन जाल्या 2 वर्स दुखून सकाळ दुखून दनपारा थंय आसा म्हळ्यार ते एक आश्रमा वचून तितले काम करका जाल्यार ताका ताळमे मस्त जावका म्हळ्यार तांगेली मनस्थिती कशी म्हूण तूं अर्थ करून घेवन मागीर तूं तांगेले उल्लुचकी तांगेले करचिकी पुरो करका जाता तांगेले प्रति एक काम करतना न्ही मॅ आतां मागीर तुम्ही म्हणले डान्स आमी डान्साचे विशय उलयता तसले आतां हांगा आमकां डान्स करू तुमी डान्स करून दाखोवचे जायना तसले रे डान्सान मस्त विध आसा तुमी आतां एक आमगेले एक कसं ते तोंडाचे अभिनय करून खंयचे एक डान्स आमगेले विक्षकांक दाखोवचे जाता की प्रतीक्षा वय एक सना मटा एक कोण दाखयता मुखाभिनय म्हणून प्रयत्न करूं वय बैसनूची करच्याक एक खुशी जाता न्हू बैसून जाल्यार करतना तेजे खुश विंगडची न्ही खंडीत खंडीत मिस्री तुम्ही बाता थारी मन है प्रेम को झरणों सा कांच बिता तू शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए भारी चंद जाला
त्या एक टॅलेंट म्हणून सांगेत बदची भारी चंद जाला तुम्ही केलेला शिला अनेक पटी पळवा म्हणजे तस म्हाका गीता का आता तुमकां निमगाय तस कसं म्हळ्यार 7 वर्स दाखोवन एंगेलोट आसाची तुम्ही दुलता एक कितले नमुन्याचे ड्रेस घालून आसचे पुरोची म्हळ्यार विंगड विंगड डान्स फॉर्माचे मस्त नमुने घालला घागरा चोली घालला पॅन्ट शर्ट आणि सकट घालला मागीर चिल्ड्रन्स डे करतना चेडू वाल म्हणके फ्रॉक घाललो आणि कसं ने काश्मीरी. दोन्ही हे घालला छोटी घाललो मागीर काश्मीरी वुमन जाल्या मागीर मस्त नमुने वेस घाला लाईफान तसं पुरा दोन मेळ्ळी आशिल्ले आता पुरा म्हणजे भडास निकाल मला कसं पुरा भितर दोन घेतलेलं असतं पुरे घालून एन्जॉय केला मस्त एन्जॉय करता मस्त एन्जॉय करता क्लास आयिल तेन्ना सकड विसरून एक नमुने ते एन्जॉय करचेच पळय कांट एक्सप्लेन आता प्रतीक्षा 1.5 वर्स दाखोवन म्हळ्यार आता त्याची 2 वर्स दाखोवन कोविड आशिल्ली नेमती लॉकडाऊन जाल्ले मागीर तूं त्या वेळार तुम्ही तुमगे स्टुडंट्सांक खंयचे रितीन डान्स शिकयले वापस एक वेळा रिपीट करता कसं म्हळ्यार एक्चुअली ऑनलायन कोरोना आयिल्लो जाता हांव डान्स क्लास बंद करची म्हणून आशिल्लें म्हळ्यार ऑनलायन म्हाका गोतना आशिल्लें ऑनलायन कशी करची म्हणून म्हाका बदक वतना जाल्यार मिगेल स्टुडंट्सान ना मॅडम आमी शिकून काडया जत्ता प्रति एकलो आमी तांतू बसून पळोवचे हय अशें केल्ले थंय कनेक्ट जावचे अशी तुका पद आयकत हें ऍप डावनलोड करचे प्रति एकल्यान एफर्ट घाला तूं तशें कशीय पुणी करून लॅपटॉपार आमी गुगल मीट थ्रू करूंक आमी ट्राय केले सो ते कशें म्हळ्यार एवरी कशी मिगेल नॉर्मल ऑफलायन क्लास जाता आशिल्ले तशी ऑनलायन क्लास हांव कसं शिकयता तांणी ते म्हाका वापस रिपीट करून व्हिडिओ करून सेंड करता तेदन म्हाका करेक्ट कळटा आशिल्लें हांव शिकयलें हांगा करता जाल्यार की ना करेक्ट केला की ना तांचो स्टेप खंय चुकला जाल्यार हांव फुडले तांकां नेक्स्ट क्लासा सांगता आशिल्ली तुमी तशें केलां आनी प्लस मिगेले व्हिडिओ दिता आशिल्ली वीकली वन्स कसं हांव शिकयलां ताजी व्हिडिओ तांकां काडून दिता आशिल्ली तांणी तशी व्हिडिओ करून म्हाका दिवका आशिल्ल्या त्या व्हिडिओ कोण दिलेलं असेल कसं करता आशिल्ली तुम्ही सामाजिक जालताणांत आमगेले युट्यूब आसा फेसबुक आसा तशी इंस्टाग्राम आसा ते प्रति वारांतू वाराक एक पद हांव शिकयत आशिल्ली ते कसं शिकयलेलें पद ओट्टुकोन आतां कशें आमी ग्रुपान स्टेजार ओट्टुकोन एक 10 जण करताची तशीच हांव एक ऍप थ्रू पुराजनल डान्स एकच व्हिडिओ येवची तशी गान न्हू ते हांव म्हगेले FB पेजार घालता आशिल्ली ज्योती आता एक सले उपासना फिटनेस क्लास म्हणून असं नाही त्या फिटनेस क्लासान तुम्ही जॉईन जाल्याच की वय 2020 नाही 21 सेकंड लॉकडाऊन जुलै तुझ्या 2020 लॉकडाऊन पुऱ्या जणांनी खेळलेलेची विंगड कसले केले ना रंदापूर बगे बगे रंदाप करचे इथे म्हळ्यार आमगे मॅमाची कॉन्टेस्ट दवरताशिल्ली ह्या रंदाप करायची ह्या रंदाप कर फाट पेटायची म्हणून सांगून 2021 पुरा जना कळलंय हे आणि या वर्ष खाता बसला रे जाय ना म्हणून तेच 3 कसं सांगलंय हांव एक सकाळचे फिटनेस क्लास स्टार्ट करता फिटनेस क्लास म्हणणे वर्कआउट क्लास हांव स्टार्ट करता असं कोण कोणा जॉईन जाऊ का जॉईन जायांची इट्स अ फ्री क्लास म्हणून सांगून हांव वर्किंग जाल्यार त्यातनं लॉकडाऊन वेळार आमकां काम नाशिल्लें म्हळ्यार घरा भितर घरान तूं बसून हें करचें मार्केटिंग आशिल्ली देखून हांव मार्केटिंग जॉब करची देखून म्हाका फिल्ड वचचें जाय नाशिल्लें सो हांव कशें लायकलें एटलिस्ट एक सकाळी उठान पुणी करत ना जाल्यार सगळो दीस आलसाय जाता म्हूण सांगून हांव जॉईन जाली बट ऑलमोस्ट 1 इयर जालें हांव जॉईन जावन फिटनेस क्लास आतां ते वय एप्रील 2021 स्टार्ट जालेलें ऑलमोस्ट 1 इयर जालें ते आतां ते एक क्लास मिस जाल्यार अयो मिस जालें न्हय आता करची कशी हे नेक्स्ट केन्ना हें करचें म्हणून ते एक आसता डेली 1 hour आमगेले ते एक फिटनेस म्हळ्यार एक कसलाक जावका कशी निमिती चेंजेस जाता आमगेले फिजिकल चेंजेस कशे जाता इवन मेंटली जाल्यार आमी ते एक फुल डे फुल फ्रेश आसतांची वय ते वर्कआउट कोण जाता तरी पुरो जाता नाही त्याच्या निमगुच्याक फिटनेस म्हणजे जाता तितलेची वाउंट काडका जाता
हू म्हणे गळून ह्या जाता यो आणि कोरकावे म्हणून तशी कसं मना येत की कशी त्या डेली येत असता डेली हा वर्कआउट कोण जाता तिके गोड नमस्कार करू असं नाही त्या टीचरी सांगस जायना मिज्जान जायना ना मिज्जन जायना म्हणून ती सोना नाही तुम्ही सांगस जायना म्हणून सांगू सोना ती कसला जायना एका क्वेश्चन मी तर कसला कशाला जायना जायना म्हणून जायना म्हणून सांगू जायना करकाची तेच सांगलो एक एक एक्सरसाइज कोण तरी एक एक नमस्कार हाव घालता डेली पुरा जण हसताची बाकी स्टुडंट्स तिने हे कसल ना एक्सरसाइज आणि की मस्त एक्सरसाइज असतो म्हणतात देवा म्हाका पुरो आणि हे पट्टा कतरी खाऊचे पोट करगूच कचेरी इतले वर्कआउट करका म्हणून जाता ऑलमोस्ट हांव एक 6 kg डाऊन जाला डायट इज शीच फॉलो करका जाता हांव एक 5-6 मंथ हांव डायट करेन हांव खाली वर्कआउट केलें ताजे निमित्त कसले प्रेजर ना म्हणून कळलं म्हाका खाली वर्कआउट केल्यार प्रेजर ना म्हणून मागीर फुल डायट करू सुरू केलें ताजे निमित्त ते ती सांगता कसं कावेत कसं खावच्या नज एक 2 महिने एक पंत तेची डायट क्लास म्हणून एक करून कशी कावेत खंयची क्वांटिटी कावेत ते परत सांगता ते फॉलो करता आसतनची हांव एक 80% फॉलो करता एवरी मंथ बर्थडे केक कट करताना म्हाका खावच्या ना नाही केलो वस्तू पळयताना अयो या खावे तशी म्हणताना प्रतीक्षा टीचर लुडगास येत की म्हणून उडगास येता ते तोंड एद्र येवन राबता तेन्ना ते खावची नाका म्हणूच येता कित्याक म्हळ्यार सकाळी त्या रीती हूम देऊन ते धूकी खतनच पडते खाऊ का म्हणून दिसना आणि ते खाऊन धूकी कसाला अनुभव सुका म्हणून जाता वय तीन सांगला 1 वर्ष आणि 1 ऑक्टोबर ताई कर मागीर खावे तर म्हणला पळाव्या ऑक्टोबर ताई हावे हांव ऑक्टोबर केन्नेत म्हणून राखता प्रतीक्षा आता तुम्ही म्हणले दुसरे शिकवणी रुपये दिवची की तशी पुरा सांगल्या आता तुमगेले चॅरिटी कंच्याक तुम्ही करताची कंची कडे संघ संस्थेक दिता तुम्ही नाही संघ संस्थे मला कशी म्हणाली आमगेल्या एकच आश्रम म्हणून कसं नाही ना आमगेले आता या वर्सा आता लास्ट आता मंगळूरांत मस्त आश्रम आसा हांव पळयलेले प्रकार तशीच या वर्सा हांव हायेस्ट केलेले बीजे इंतेक स्नेहदीपा म्हणून HIV गर्ल्स ते कसं हांव थंय चेडवांक थंय वता तांगेलो ಸ್ವಲ್ಪ टाइम स्पेंड करता तांकां आतां मिगेले एग्जांपल सांगता वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे म्हाका मिगेले स्टुडंट्स म्हणटाची मॅडम अशी आमगेले बर्थडे आसा तुमकां खंय दिवका म्हणजे हांव म्हणजे कसं म्हणारी 1 दिवसा जेवण दियाची पुरो तेवे जेवण दिवका म्हणाल तरी खाली एक शीत सांबार शीतच दिव नकाचे ते तांणी नॉर्मल डेजान तेच कोरचे तांणी वय हांव सांगचे कसं म्हणाले ती एक आश्रम चलासूच कष्ट आसा ते एक 27-30 जन चेडूं आसाची एक 365 दिवसाक 365 जन मेळनाचे आमकां करेक्ट वय आमकां काय मस्त जन नाका एक दनपारचे जेवण आतां प्रति एक ओकेजन आमी ग्रँड हॉटेलांत करताची चूकी ग्रँड करू ना जेवण आतां मिगेल तुवेले बर्थडे हांव ग्रँड करता एवरी इयर हॉटेला करता जाल्यार ते करची ओटू एक 30 जन चेडवांक एक जेवण दिवची की ताचे खातीर ह्या वर्स मिगेल मस्त स्टुडंट्सान और म्हाका गुर्तशील जनान आनी प्रति एक विशय हांव कसने हांव केल्ले विशय खाली हांव केला म्हणून होड्डच एक स्टेटसार घालचे खातीर न्ही ते पळोवन आनी 4 जन येवची म्हणल्या खातीर घालचे सोडल्यार आमी अशी केला तशी केला इतला म्हणारी हांव ते एक स्टेटसार घालेले पळोवन एक 2 जणां मुखार येयल्यार पुरो 2 दिसा जेवण जालें आनी मेन हांव एक कसं हाजी मुखांतर सांगचे म्हणारी आश्रमाक जेवण दिवका जाल्यार ते चेडूं कसं खाताची पळोवन दिवचे बेटर आतां हांव ते वचून पळयलेले निमित्त सांगचे शीत सांगला म्हणके उपकारी कशी तांणी एवरीडे तेच करचे ताजे बद्दल ते चेडूं म्हाका ते पनीर आयटम तांकां ते करूं जायना आश्रमान तूं पनीर कॉस्टली सो तसल आयटम्स परत दिल्यारी तांकां मस्त तांणी खुश पडटा तशीच एवरी इयर आमी विंगड आश्रम वताची जाल्यार त्या आश्रम ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका आतां मस्त लागीशें जाला तेज्यान हांव ते एक म्हयन्या 1 वेळा पूण हांव त्या चेडवां टायम स्पेंड करता हांव खुशी जाता त्या चेडवां पळयताना मागीर त्या आश्रम सोडले विंगड खंयचे तुमी चॅरिटी केला ना जपून जपून एक भगिनी समाज म्हणून आसा ते आमी चमकल्यांची मागीर एक बिजे धान्यक एक आसा तेच एक द्वाराला तेच म्हळ्यार एक मस्त कडेन केला आमी तशें ह्या पण ते पळयला ऑलरेडी ह्या वर्सान ते आमी ते वचूका आनी कसं नसल्यारी हांव कंपल्सरी करनाची कंपल्सरी कसले ना एक ग्रुपांत आमी घालचे
पण अशें यस आमी करताची तुमकां इंट्रस्ट आसा हांव सांगचें कशें म्हणटा आमगे ग्रुपान तोची एक 60-70 जन आसाची जाय जेवची 30 जन चेडवांक एक चेडवाल्याची तांणी दिल्यार पुरो तशी तेवे म्हाका तुमी दिवका म्हणना तुमी ते आयटम हाड दिल्यार तुमगेल हातान तुमी ते दिवस करूं येता म्हण सांगून ज्योती आता हांव निमगुच कसं म्हळ्यार आता एक क्लास आहेत म्हणटाना एक 2-3 जण फ्रेंड्स ओटो येताची आमी क्लास जॉईन करा म्हणून तेन्ना ते ग्रुप जाता तेंगेल्या तशी ग्रुप जाताना टीचर कसं करता आमगेल ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಗ್ರೂಪ್ ಕಸಲೇನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಸ ಅಸ್ಲಾರಿ ಬಾಯ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬುನ फ्रेंड्स ಒಟ್ಟು रबल ಕೂಡ दूर जातांची टीचर दूर करता मक दूर करचेची इता म्हळ्यार हांव निमगेल म्हाका हे डान्स क्लासांतूची एक क्लोज फ्रेंड जाल्ली राधिका म्हणून आमी केन्नाय उलयता अशें म्हळ्यार तुमी दूर जावका आनी कसा म्हळ्यार आतां नवे कोणी येतांची तांकां ते आमकां कोणी गुर्तुनांची आमकां आमी आतां कशी ते हे जेवचे ते मिंगल जेवचे कशी म्हळ्यार एक म्हळ्यार स्टार्टिंग पुरा जाणां भंय आसता पुरा जाणांक एक हे आसता तेन्ना आमी कसा म्हळ्यार कोण नवे आयल्यांची तांकां पुरा जाणांक पुरा जाणां मध्य घालचे सो पुरा जाणां तुगेलें नांव कसलें कशें मिंगल जेवचे तांकां इजी जाता एकामेकाक उल्लोवचे आनी नवी कोण येता तेंगेले तुमी उल्लोवपाची म्हणून टीचर तुमकां सांगता म्हळ्यार तेंगेले मना जावचें ना हांव एकली जाता हांगा म्हण तशें जावचें ना म्हळ्यार एक मना आशिल्ली ते टीचरीक ते तुमकां पुरो जनाक ते तेन्ना सांगता म्हण तुमी सांगता वय ते आमगेले फस्टाकाची सांगताची कित्याक म्हळ्यार तुमी फ्रेंड्स जावन राबल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल डान्स कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना आमगेले विंगड लोकार आमी आसतांची कित्याक म्हळ्यार आमी उलयता राबल्यार ते विंगड जेन्ना डिस्टर्ब जाता डान्स हे करूं जायना सो विंगड रबुका आनी कशें म्हळ्यार नवे कोण येता पळय तांकां एक हेजिटेशन आसना ते वचका जाल्यार आमी फर्स्ट ऑफ ऑल कोण ऑलरेडी एक्झिस्टिंग स्टुडंट्स आसा पळय तांणी मिंगल जाल्यार मात्र ते समजता ते एक कंपल्सरी रूल्स म्हण येता आमगे क्लासाचे ते ಒಟ್ಟು ರಬ್ಬುನ ವಿಂಗಡ್ ರಬ್ಬುಕ आणि कन्नड उलोवका आमचे किले जायत तुळू जायत इंग्लिश जायत उलोवचना कोण येता येना रब्बो कन्नड उलोवका तांणी क्लासा येवन जाल्यार कन्नड शिकुका आतां आमगे क्लासा दोगत्याक जे नॉर्थ इंडियन्स आसांची तांकां कन्नड येना तेन्ना आमी तांकां एक्सप्लेन करचे कशी स्टेप शिकयल्या कशी कर येता कसं सांगलें टिचरीन म्हणून सो तांकां ते एक भंय आसना आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल लँग्वेज येना आमी कशी हें करचें म्हणून सांगून त्या देखून सांगिल्लें आमगेल क्लासा फ्रेंडशिप कसा असल्यारी बायरी क्लासा भितर फ्रेंडशिप ना हाजी वेळार एक विषय सांगू इश्ट पावता ते कसला रूल केले म्हळ्यार हांव मस्त बायल मनशां ऑब्जर्व केला कितली जण आतां इंग्लीश येना ते इंग्लीश उलयतले पळयलें जाता पाप तांकां वचुका म्हूण दिसता जाल्यार तांकां दूर एक स्टेप बॅक दवरताचे खंयचे एक ग्रुपा वचुका जाल्यार इवन म्हाकाय सेम आशिल्ला हांवें सेम सफर जाल्ली ताजे खातीर आतां बद्दल सांगता आमगे क्लासान मस्त जन इंग्लीश येना इंग्लीश येतले जनय आसाची जाल्यार आमगे क्लासान प्रत्येक म्हाका सांगताची मॅडम ही रूल दी बेस्ट मॅडम म्हळ्यार पुरा जनान कन्नड उलोवचें ना धैर्यार उलयता इंग्लीश येतले राबचे म्हळ्यार एक नमने भंयशे इवन म्हाका हांव फर्स्टाक क्लासा सांगता पण म्हाका इंग्लीश उलोवचें ना एक्चुअली आयल्यार म्हाका येना जालें ना विंगडा येना म्हणचे बदला म्हाका येना म्हळ्यार जाल्लो गीतका आता तू 7 वर्स दाखवून त्याचे ओट्टो असं म्हणल्या आणि तू प्रतीक्षाली जिगरी जावन असच्या काही पुरो थंय आता मस्त जन एक 40-50 जन एक पटी क्लासांत असताना डान्स करताना टीचर कशी रीते डान्स तांकां शिकयता म्हळ्यार केलो कडेन कशें जाता म्हळ्यार कोण सुरवेर राबता त्यांनी अदरा राबचे तशी कसले अंग आस की तुमगेले सांगा त्याविषयी फर्स्ट रोन तू शिकेल नंतर नेक्स्ट रोन रिपीट करता जाल्यार तांणी म्हाका शिवचो फर्स्ट रो असेल सेकंड रोन गेली सेकंड रो असेल थर्ड रो गेली म्हाका शिकयली तशी कोणाके फेवरेटिझम ना म्हूण ना ते कळ्ळें म्हळ्यार प्रति एकल्याने मुखार स्टेज जाले टीचर ते पळयता कशी करताचे म्हणून तिका आंग भरी दवळो आंग रापून हे करता असं गिटक्का म्हणटा तेन्ना पुरो कडकड अशी मागीर डान्स जाता तितले मोग करता दिसता ना एकल्याक मोग फेवरेट तांणी फेवरेट कसले ना ज्योती आता तुमकां नेमकूच आता कामा वतल्यांक तुम्ही खंयचे रितीन संदेश दिवचे इश्ट पावताची
आता कामावर तुम्ही म्हळ्यार एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन वय काम हांव करता मेडिकल रेप आसताची. जावन काम करता आसा मिगेल मेनली फील्ड वर्क सो कसं जाता म्हळ्यार आमकां एक वर्क प्रेशरय आसता खंयचेय वर्क जेवो तांकां इवन ऑफिस वर्क जाल्यार वर्क प्रेशर आसता घरकडची टेन्शन आसता सो आमी कसं लेखचें म्हळ्यार आमगेले लायफ इतलेची काम करचे घरकडे येऊन काम करचे तेच जेतना ओटूची एक मना गोंधळ जेता कसले एक इतले वे लायफ म्हळ्यार एक भावान येता मेल बामणान 2 वर्स पुढे सांगिल म्हाका म्हळ्यार हांव जॉईन जेवची 2 वर्स पुढे सांगिल तूं बी जॉईन जा गो तुका कशी डान्स इंट्रस्ट आसना म्हणून जाल्यार हांव सांगलें कसं म्हळ्यार डान्स क्लासाक जॉईन जाल्यार म्हाका अशें न्ही तशें न्ही कॉन्सन्ट्रेट करूं जायच ना हांव एकय म्हाका कामार कॉन्सन्ट्रेशन करूं जायना एकय म्हाका डान्स एन्जॉय करूं जायच ना सो हांव वच जॉईन जायन आशिल्ली बट तेच सांगना मिगेल दुवे जॉईन जावन करतना स्पॉट डिसिशन घेतले हांव जॉईन जालें बट एक्चुअली सांगता जाल्यार येते आमी वाराक एक 2 दिवस एक घंटे कसं स्पेंड करता पळय ते आमगेल मायंड फुल्ल रिफ्रेश जाता त्या रिफ्रेश जाल्यार इफेक्ट आमगेल्या वर्कांतूय आमगेल घरकडे आमी ते कॉन्ट्रिब्यूट करतांची म्हण येता ते एक खुशी थंय मेळचे खुशी आसा पळय ते आमगेल मायंड फुल चेंज जाता आमकां कामाचे उडगास आसना अशें घरकडचे म्हळ्यार टेन्शन आसना त्या 1 घंटो आमी ते एन्जॉय करचे आमी ताजे इफेक्ट ते बाकी फुल्ल आमगेल फॅमिली जायत आमगेल वर्कार जायत आमी दितांची म्हण येता हांव सांगता प्रत्येकल्याक हांव सांगचें एकची तुमकां कसं ते पॅशन आसा पळय तांतू तुमी तुमकां फुल्ली डेडिकेट करता म्हणना तुमगे लायफाचे दिसाचे 1 घंटो आता हांव पळय मिगेल मात्यान तूं मार्केटिंग जाल्यार देखून मस्त टेन्शन आसता सेल्स जे लागीं नागी टार्गेट जेतगी नागी ते टेन्शन आसतना ते टेन्शन जेतना आमगेले ते डान्स व्हिडिओ घालून पळोवचे ते डान्स व्हिडिओ घालून पळयतना ते फुल्ल रिफ्रेश जाता इता म्हळ्यार आमी ते एन्जॉय केलेले आशिल्ले आपस पळयता आसल्यार आसना ते एक आमगेले मायंड रिफ्रेश जावन आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन चढता विंगडान तूं जाल्यार आतां चेडवां जाल्यार शिकोवचे विशयान तूं तें टेन्शन आसता आमकां पुरो आसतना ते केन्नाय हांव मिगेल बामणा सांगू तुमकां एक मस्त थँक्स तुमी म्हाका मस्त सपोर्ट केला वय खंडिताची इता म्हळ्यार मस्त जन सांगतांची गेले लेक्तल्यान सांगले तूं डान्स क्लासा वचून जाल्यार उपासना वचून बामणा उपास घाल्ला हय म्हणून बट ना हांव सांगू मिगेल बामणाला निमगेंची तुमी हांव तांकां उपास घालागी ना हें केला म्हणून त्या देखून हांव सांगचें ते प्रत्येक मिसअंडरस्टँडींग करचे आस पळय ते आमगेले आमचो रब्बुका इता म्हळ्यार बायल मनशाक जाल्यार एक तांगेले म्हळ्यार एक मी टायम आमी स्पेंड केल्यार मात्र आमगेल कुटुंबेक जायत आमगेल वर्काक जायत आमगेल कॉन्सन्ट्रेशन चड दिवन लायक एक इफेक्ट दिता म्हळ्यार हांव एक सांगता डान्स जॉईन जावं म्हणा तुमगेले कसं पॅशन आसा ते करांचे बट हांगा उपासनांत कसं जाता म्हळ्यार आमगेले फुल्ल मायंड रिफ्रेश जाता कामाचे उडगास आसना घरकडचे एक उडगास आसना हे फेस्टिवल प्रोग्रामांनी जेतना हा आतां घरकड वचकना म्हळ्यार जाता घर उडगास जाता प्रतीक्षा आता तुम्ही म्हळ्यार डान्स क्लास करता वारा 2 पटी ऑनलाईन क्लासय करताची पुरे कर आता त्याच्या नंतर तुम्ही खंयचे म्हळ्यार आता वारडीक मुंजी जाव खंयचे समारंभ जाव ते डान्स म्हळ्यार एक प्रोग्राम आसताची मेहंदी असं लेख पुरो तुम्ही शिकयता की वय हांव रिसेप्शनाक संगीत प्रोग्रामा पुरा MC जावन करता तशीची संगीत प्रोग्रामा पुरा फॅमिली आता डान्स म्हणलेले एक संगीत प्रोग्रामात दवरचे संगीत म्हळ्यार अर्थाचे डान्स सगळे फॅमिली संग डान्स तसले पुरा इव्हेंट घेता मस्त केला आता ऑलरेडी मेळटा आस बुकींग तशें त्या एक आसता तशी हांव स्कुला शिकयता ते गव्हर्मेंट कार्शीट गव्हर्मेंट हेंडमक्ळा स्कूल थंय हांव फ्री शिकयता चेडवांक पुरा तशी आश्रमा वचून त्या चेडवांक पुरा शिकयता चल पुरा मस्त सकड करते आसता प्रतीक्षा प्रभू या आमगेले यशस्वीनी म्हळ्यार कार्यक्रम बायल मनशा खातीर राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व कोंकणी युट्यूबाचे हे दोळटाय तुम्ही चेडवांक युवजनांक मालगड्यांक खंयचे रितीर सुलभ रितीर डान्स शिकोवीत आनी तांणी कशी सभा कार्यक्रम दिवेत म्हूण सांगले तशीच खंयचे रितीचे परब आचरण करता ती म्हूण त्यावेळी सांगले आतां आमी थोडे तुम्ही केलेले कार्यक्रमाचे थोडे पिक्चर्स पळोवया आता
आम्ही मुखारचुया कार्यक्रम कशी म्हळ्यार खंयचे रिती कोण जेला रे ABCD म्हणटाची एनीबडी कॅन डान्स तशी तुमगेल्या उपासना टिमान तुम्ही ह्या केला मस्त बायल मनशांक तुम्ही उजवाड दिलेलो आसा ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही आयल्याक प्रतीक्षा प्रभू तुमकां मस्त धन्यवाद तशीच आमगे गीता मल्ल्या गीतक्का तुमकांय नमस्कार आनी धन्यवाद ज्योती पै तुमकांय धन्यवाद ह्या कार्यक्रम चंद रिती चलसून दिलेले दिवच्याक तुम्ही मस्त सहकार दिला आमकां आनी आमगेल विक्षकांकय नमस्कार.